नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेगा सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. म्हादय व्याघ्र क्षेत्र करपाच्या हायकोर्टाच्या निर्णया आड गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टात. SLP दाखल. पर्यावरण ऍक्टिव्हिस्ट म्हणटा सरकाराची दिशा भरकटल्या. ओडून आशिल्ले मिनाचे पावणेक निर्गत ट्रेडर्सांक नो एंट्री. एक्सपोर्टर्स आनी एंड युजर्सच वांटेकार. नेमात दुरुस्ती. मायन संचालक उलयलो. 29वे ई पावणेची नोटीस जारी. सत्तरीत 16 देवाची पाशाणां चोरिल्ल्यान खवदळ. झाडांनी वाठारांतल्या बसवेश्वर महादेवाच्या देवळांतली पाशाणां चोरयेक वाळपयच्या तरणाटे अभिषेकाक गेल्ले कडेन प्रकार उक्ताडा. भारताचे यशस्वी G20चो हिरो प्रधानमंत्री मोदी. दिल्ली हेडक्वार्टर्सांत प्रधानमंत्र्याक जंगी येवकार. मोदी डिप्लोमसीचो जय जयकार. प्रधानमंत्र्यान येसाचें श्रेय दिलें देशवासियांक. मोरोक्को भूकंपात आडकल्ले गोंयचे आर्किटेक्ट विद्यार्थी सावी नाटेकार सुरक्षीत सुवातेर. खासदार तानावडे. NRI आयुक्ताचे ताची बरी व्यवस्था जावची म्हणून यत्न. नवी शेक पॉलिसी बादतली म्हूण शेकवाल्यांक भंय. विजयाक मेळ्ळे. गोंयचे टुरिझम वयर काडपी शेकवाल्यांक कडेक काडून शेक भायल्यांचे भरीक घालता काय म्हणून विजयाचो प्रस्न. DGPचेरय फार. काँग्रेस सनातन विरोधी म्हणिल्ल्यान मुख्यमंत्री सावंताचो प्रदेश काँग्रेसीन केलो निषेध. BJP दुस्वास पाताळयता. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकराची टिका. इंडियन एअरफोर्साच्या ताब्यांत एअरबसाचे C-295 ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट. स्पेनात घेतली डिलिव्हरी. 56तली 16 विमानां थेट स्पेनांतल्यान. उरिल्ली 40 मेक इन इंडिया. नॅशनल गेम्सा खातीर गोंयचो जम्बो ताफो. हँडबॉलांतय वांटेकार. फातोड्डे स्टेडियमांत तयारी. गेमीक सुवातेकूच जमता तशी प्रॅक्टीस. हँडबॉल पंगडाचेर खासा रिपोर्ट. म्हादय व्याघ्र क्षेत्र करपाच्या हायकोर्टाच्या निर्णया आड गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टात. सरकारान हायकोर्टाच्या अर्दीक चॅलेंज दिवंक स्पेशल लीव पिटिशन घालां. म्हादय अभयारण्य आनी लागसारच्या वाठारांत 3 म्हयने भितर व्याघ्र क्षेत्र घोशीत करचें म्हूण हायकोर्टान अर्द दिल्ली. पर्यावरण ऍक्टिव्हिस्ट केरकार म्हणटा सरकाराची दिशा भरकटल्या. आणि त्याच्या खातीर मुकुल रोहतगी हे देशातले नामवंत विधितज्ञ जे आसा त्यांची निवड केलेली आसा आणि ते गोंय सरकारच्या वतीन म्हादय टायगर रिझर्व कित्याक नाका गोंय सरकाराक ती भूमिका स्पष्ट करताले. खरें म्हळ्यार अशा प्रकारच्या वकिलाक गोंय सरकारान जवळ म्हणजे एका दिसा खातीर 25 लाख रुपया फी आकारपी अशा वकिलाक घेवन हो मुद्दो आता ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडटाले. एकंदर हातूंतल्यान गोंय सरकारचे आनी गोंय राज्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जावपाचें आसा. कित्याक जो मेरेन गोंय सरकार म्हादयचो वाठार जो आसा तो व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित करिना तो मेरेन हांगासली रानां जी आसा ही असुरक्षीत उरतली. कोर एरिया आणि बफर एरिया अशा प्रकारची तरतूद जी आसा ती नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीन व्याघ्र क्षेत्रा खातीर केल्ली आसा. आता कोर एरियांतलो जो वाठार आसा त्या कोर एरियाच्या वाठारांत ज्या 70तल्या गांवांचो आस्पाव म्हणजे जंय लोकवस्ती ना, जंय शेती ना, बागायती ना असो वाठार जो आसा तो कोर एरियन येतालो. आणि बफर झोनान जे गांव जे आसात ज्यांचे दैनंदिन व्यवहार आसा जे सुरळीतपणान चलताले अशें आसतानाय गोंय सरकारान हो जो मुद्दो आसा तो सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेलो आसा. त्याच्या फाटल्यान
म्हाका स्पश्ट तर दिसता की गोंय सरकारचो हेतू जो आसा हो अस्पश्ट आसा. पडून आशिल्ले मिनाचे पावणेंत आतां एक्सपोर्ट ट्रेडर्सांक वांटेकार जावंक मेळचे ना. आतां फक्त एक्सपोर्टर्सांक आनी एंड युजर्सांक पावणेंत दिवंक मेळटले अशी दुरुस्ती आनी बाकीच्यो दुरुस्त्यो केल्यात. मायन्स संचालक सुरेश शानबाग प्रुडंटा कडेन उलयलो. मिनाचे 29वे ई ऑक्शनाची नोटीस जारी. 22 प्लॉटांतले मेळून 1.7 मिलियन मेट्रीक टन मीन पावणेर. पडून आशिल्ल्या आयर्न ओराच्या पावणेंत पयल्या भाशेन ट्रेडर्सांक वांटेकार जावपाक मेळचे ना अशी तरतूद ई ऑक्शनाच्या नेमांत केल्या. And now the entire lot is assessed, its value is assessed, and suppose if there is one location, if there are 10 stacks are there, the entire location of 10 stocks is made as one lot. Its value is assessed as per average selling price of the IBM. That is made as a base price. This is the first change. The second is that only the exporters and the end users are allowed to participate. Just for the sake of participating and trading, selling A to B, B to C and all that we are not permitting. 29व्या ई ऑक्शनात 22 लॉट आसात. वट्ट म्हाल 1.7 मिलियन मेट्रिक टन. It is live now on MSTC portal, and so far we have done 28 e-auctions. This is the 29th e-auction for 1.17 million metric tons of iron ore. Now the balance 16 lots of 28th e-auction and additional 6 lots are added to it. So this particular 29th e-auction has 22 lots. आणि काही चेंजेस तेंच्यांनी ई ऑक्शन प्रोसेसान केल्या. पयलीं ह्या एक्स्ट्रॅक्टेड आयर्न ओराच्या ई ऑक्शनाक ट्रेडरांक पार्टिसिपेट जावंक मेळटाले. एकूच खंयचो ब्लॉक खूब जाण बी घेताले. सो आतां तें जावचें ना. आतां फक्त एंड युजर आयर्न ओराचो एंड युजर आहा और एक्सपोर्टर्स आहा तांकांच ह्या ई ऑक्शनाक पार्टिसिपेट जावपाक मेळटलें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. 70रीत 16 देवांची पाशाणां चोरिल्ल्यान खवदळ. झाडांनी वाठारांत आशिल्ले बसवेश्वर महादेवाच्या देवळांतली देवाची पाशाणां चोरल्यान. वाळपयचे कांय तरणाटे सोमारा अभिषेक करूंक म्हूण थंय गेल्ले. ते वेळार प्रकार उक्ताडार. केळबाय, सातेरी, ब्राह्मणी देवी आनी बाकीच्या देवांच्योय मुर्ती चोरल्यात. कर्म कोणाचें तें पळोवंक पुलीस तपास चल्ला. गोंयांत घरां दुकानां फोडपी चोरांचो आतां देवांच्या पुरातन मुर्तेंचेरूय लक्ष. 70रीतल्या झाडांनी वाठारांत आशिल्ल्या बसवेश्वर महादेवाच्या देवळांतली देवाची पाशाणां चोरयेक गेल्यात. 16 पाशाणां चोरयेक. आता ह्या वेळार जेन्ना भावीक झाडांनी ह्या वाठारांनी गेले तेन्ना देवळांत आशिल्ल्यो 16 मुर्त्यो ज्यो आसा ह्या 16 मुर्त्या भितर गजलक्ष्मी जिका आमी केळबाय म्हणटा, महिषासूर मर्दिनी जिका आमी सातेर म्हणटा, आणि दोन्ही वाट्यांनी नाग स्वरूप आसपी जी ब्राह्मणी देवी आसा आनी हेर जे लोक दैव आसा तेंच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो त्या वाठारांतल्यो नानपयत जाल्लेल्यो आसा. शिवलिंग जे आसा, बसव्यो आसा, नंदी आसा, हे सगळी प्रतिकां जी आसा ही ह्या वाठाराचो इतिहास सांगपी संचित आसा आणि हे पुराय हांगासल्यान नानपय जावप ही एक भयानक अशी गजाल आसा. आणि 70च्या ऐतिहासीक आणि पुरातत्वीय दायजाक हाच्या उपरांत जायते अरिश्टां निर्माण जातली. आता ह्या संदर्भात वाळपय पोलीस स्टेशन जे आसा थंय तक्रार दाखल केल्लेली आसा. श्रावणी सोमाराक जेन्ना शेजारच्या गांवचे लोक थंयसर अभिषेक करपाक गेल्ले तेन्ना तांकां कळून आयलें की ज्यो पाशाणी मुर्ती ज्यो एकीकडे हाडून दवरलेल्यो त्यो मुर्त्यो सगळ्यो गायब आसा. आणि तेंच्यांनी येवन मागीर ताबडतोब कांय लोकांनी येवन वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट रेजिस्टर केल्ली आसा अननोन पर्सनाच्या नांवार आणि फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ह्यो ज्यो पाशाणी मुर्ती आसा त्यो सगळे बसवेश्वराचे जे स्थान आसा, जे मुर्ती आसा, लिंग आसा ते एक कडेन आसा, ते देवूळ बांदून काडलेलें आसा. आणि बाकीच्यो ज्यो मुर्ती आसा त्यो सगळे वेगवेगळ्या जाग्यार आसल्यो तर त्या गांवकारांनी आनी कांय लोकांनी येवन एकीकडे हाडून दवरलेल्यो. पण ह्यो मुर्त्यो आयज गायब आसा. 70च्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांव. भारताचे यशस्वी G20चो हिरो प्रधानमंत्री मोदी. बीजेपीचो दिल्ली हेडक्वॉर्टर्सांत प्रधानमंत्र्याक जंगी येवकार. मोदी डिप्लोमसी यशस्वी म्हूण जमिल्ल्या हजारांनी बीजेपी फुडारी वावुरप्यांचो जयघोश. सनातन धर्माचेर टिका करतले इंडियावाल्यांची तासमपट्टी. प्रधानमंत्र्यान यशस्वी G20चें श्रेय डिप्लोमसीची टीम, सुरक्षा कर्मचारी आनी सगल्यांक दिलें.
मॉरोकोतल्या भयानक भूकंपात अडकल्ले गोंयचे आर्किटेक्ट विद्यार्थी सावी नाटेकार सुरक्षीत सुवातेर. प्रुडंटान ताचो बापूय मिलिंद नाटेकाराक संपर्क केलो. गोंय सरकार, खासदार तानावडे आनी NRI आयोगान ताका बरोच आदार केला. चली खंय भोपाळांत बॅचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर शिकून 2 म्हयन्याच्या स्टडी टुराक मॉरोकोत गेल्ले. बेजिकली पयलो हे जेन्ना इतल्या प्रमाणान अर्थक्वेक जाला म्हणून कळ्ळें की आमी डेफिनेटली पॅनीक जाली. भरपूर टेन्शन आयलें कित्याक ते परत आमच्या कडेन कनेक्शन जायनासलें तेजें. नायदर तेजो फोन नायदर वॉट्सॅप कांयच आमकां कनेक्ट जायना जालें. सदानंद शेट तानावडे द प्रेझंट राज्यसभा MP तेज्या कडेन कॉन्टॅक्ट करून रोखडोच म्हाका सदानंद शेट तानावडेचो फोन आयलो आनी तेणें म्हटलें भिवू नाका तुमी, हांव नरेन सावयकरा कडेन उलयतां. आनी तेणें म्हाका नरेन सावयकराचो नंबर दिलो आनी त्या प्रमाणे आमी कॉन्टॅक्ट केलो आनी पूर्ण डिटेल्स तांकां दिले की एक्झॅक्ट सावी खंयच्या लोकेशनान आसा, तेजो फोन नंबर, तेजो पासपोर्ट नंबर, हे सगळे डिटेल्स घेवन एक मेल केलो हांवें NRI कमिशनराक विथ अ कॉपी टू द एम्बसी. विथीन 3-4 hours थंयच्या एम्बसीच्या लोकल पर्सनान म्हाज्या चलयेक कॉन्टॅक्ट केलो फोनार आनी सपोर्ट केलो आनी सांगलें तूं भिवू नाका, आमी आसा थंय, कितेंय हेल्प जाल्यार आपल्याक कॉन्टॅक्ट करा. आनी ताणें आपलो मोबायल नंबर तेज्या वांगडा शेअर केलो. तेन्ना आमकां मातशें बरें दिसलें आनी विथीन 1 hour तेज्या नंतर अरावंड आमच्या टायम 2 वरां म्हणजे ऑलमोस्ट 7 वरांनी चली म्हाका परत कॉन्टॅक्टान आयली आनी तेणें सांगलें की आपूण सेफ आसा, आपल्याक मायनर कितें हांगा थंय लागला पण आय एम व्हेरी सेफ म्हणून. मोरोक्कोक अर्थक्वेक जातकच त्यांच्या पेरंट्सांक, कारण भुरगें भायर आसतकच थोडो भंय दिसताच आनी त्यामुळे तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो आनी मागीर हांवें तांकां इमिजिएटली आमचे NRI कमिशनर नरेंद्र सावयकराक जाय म्हटलें आनी आमी ताका इमिजिएटली थंय आमची जी हें आसा एम्बसी कडेन उलोवन ताका मदत केली. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. नवी शेक पॉलिसी बादतली म्हूण शेकवाल्यांक भंय. ते वचून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाक मेळ्ळे. गोंयचें ट्युरिजम वयर काडूंक शेकवाल्यांचो मोठो वांटो. आतां सगळें सात्तगीच तांकांच भायर उडयतात. शेक भायल्याच्या भरीक घालता काय म्हणून विजयाचो प्रस्न. शेकवाल्याचे बरें वायट चितात म्हूण विजय खंय मुख्यमंत्र्याक बरोवपाचो आसा. विजयान DGPचेरूय फार मारलो. एम्बेसेडर्स ऑफ द टुरिजम इंडस्ट्री, तांकां आज तुमचें टुरिजम बरें जातकर तुमी तांकां घात करूंक म्हटल्या, म्हळ्यार तुमी कसले घातकी जाला मरे सरकार. ह्या पॉलिसीचेर ही पॉलिसी जर इम्प्लिमेंट जाली जाल्यार मेजॉरिटी शेक ओनर्स, गोंयकार शेक ओनर्स, कोस्ट लायनी वयले शेक ओनर ते धंद्यान ते निखळावतात. तूं ताका निखळायता, निखळावन हाडटा कोणाक तूं? खंयचे पर्वरकाराक हाडटा काय सांखळेचो प्रमोद सावंताचे सपोर्टराक हाडटा काय आमचे फातोर्डेकारांक हाडटा? सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा की जे नुस्तेकारांनी आपल्यो जमनी सॅक्रिफायस केल्यो रस्ते आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक टुरिजमा खातीर, ते मनशांक आज विसरून सरकार खंयचे तरी भायल्यांक हाडून थंय बसोवंक सोदता, हो भंय आहा. आनी ताजे खातीर हांवें एक लेटर बरयतलो मुखेलमंत्र्याक. ऑल दीस पॉयंट्स वीच आय हॅव स्पोकन आय वील स्ट्रेस दीस इन अ लेटर एंड देरफॉर वी वील अर्ज हिम टू मेक दीस प्रोसेस मोर ट्रान्सपेरंट एंड रिमूव द ओपेकनेस. आतां जे भशेन चल्लां तें ओपेक जालां. DGPन क्रिटिसिजमांक जाप दिवची, शापता सांगची न्ही म्हणून विजयाचो उलो. DGP आनी गोंयचे पुलीस आर टेकिंग ऑफेन्स टू एवरी क्रिटिसिजम ऑफ द पुलीस. पुलिसेचे एक खून जालो, ड्रग्स धरले हैदराबादाक, गोंयांत धरूंक मेळना. NCB येता आनी गोंयांत ड्रग्स धरता, गोंयचे पुलीस धरूंक सोदना ऑर शकना. हें जर पॉयंट आवट केलें जाल्यार DGPक दुखता. ही इज टेकिंग ऑफेन्स एट पब्लीक क्रिटिसिजम. हे DGPक सांगूंक सोदता हांव गोंयकार, तूं आयला भायल्यान हांगा थोड्या दिसांक राव आनी वच. म्हाका शिकोवनाका कितें उलोवप आनी कितें उलोवप ना तें. सादे ऑफिसरांनी आमकां सांगूंक जायना हांव निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी. DGPक सांगता हांव लिस्ट दिवपाक शकता खंयचो पुलीस कितलो हफ्तो कलेक्ट करता तो आनी कितलो ताका पावता आनी कितलो आनी कोणाक पावता तो. आमी कितें हांगा पुलिसेचे हाजेर मेहरबानीचेर निवडून येवंक ना. सो DGP की वॉर्निंग की पब्लीक क्रिटिसिजम ताणें हांवें आत्तां धाडलां म्हाका कोणें तें पब्लीक क्रिटिसिजम फेस करचो आनी ताका उत्तर दिवचें, शापातां उलोवची न्ही. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.
काँग्रेस सनातन विरोधी म्हणिल्ल्यान मुख्यमंत्री सावंताचो प्रदेश काँग्रेसीन निषेध केलो. बीजेपी दुस्वास पातळयता म्हूण काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकराची टिका. मुख्यमंत्र्याच्यान गोंयची देवळां राखूंक जायना. मध्य प्रदेशांत वचून खंय भाशणां ठोकता. मध्य प्रदेशांतले जनसभेत मुख्यमंत्र्यान काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्साचेर टिका केल्ली. काँग्रेस पक्षान सनातन हिंदूचो इन्सल्ट केला. तुम्ही काँग्रेस पक्षाक विचारा म्हणून. आय कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत. कित्याक गोंय म्हणटा ते आमी एक वी सेट एन एग्जाम्पल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द नेशन, दॅट गोवा इज अ पीस लविंग, एक ब्रदरहूड भाईचाराच्या रिलेशनान आमी हांगा ह्या राज्यान रावतात. प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे लोक हांगा रावतात. शेकड्यांनी वर्सां जाले आमी एक कम्युनल हार्मनी आनी एक ब्रदरहूडाच्या हातून आमी गोंयान रावतात. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदता की हो तुका तुजे हाय कमांडान अजेंडा बरोवन दिला? कित्याक हाज्या पयलीं मुख्यमंत्री ही भाशा उलयनाशिल्लो. जर हो मुख्यमंत्री जर तर सनातन हिंदू प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार तुवें पयलीं उत्तर दिवचें की भोमा जे देवूळ आज वता किंवा तुम्ही मोडपाचो प्रयत्न तुमचो चल्ला ते तुम्ही कित्याक वाचयनात? पेडणेचे देवूळ तूं कित्याक वाचोवपाक पावलो ना? 8 पार्क जो येता आज थंय देवूळ आहा ते तूं वाचयतलो? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं स्वताचें पळोवपाक जाय आनी मागीर वचून दुसऱ्यांचें उलोवपाक जाय. की गोंया सारके इल्लेशे राज्य जे जाग्यार सगळ्यांत चड वर्सां पुर्तुगीजांचो प्रभाव आसलो, तांचे राज्य असले, ते राज्यान सुद्दां आमचो हिंदू धर्म हो सनातन धर्म टिकून उरलो. आनी केन्नाच असो कल्चरल डिफरन्स जाला हाजे पयलीं जेन्ना इन्क्विजिशन जाला हे टायमार तो इतिहास. भारतीय वायुदळाच्या ताफ्यांत एअरबस डिफेन्स अँड स्पेसाचें C-295 ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट. C-295ची पहिली डिलिव्हरी स्पेनाच्या सेव्हिलांत जाल्ल्या सुवाळ्यांत एअर चीफ मार्शल VR चौधरीचे हजेरेंत घेतली. 56 C-295 विमानां खातीर 22,000 कोटींचो डील. 16 थेट स्पेनांतल्यान येतली. उरिल्लीं 40 टाटा आनी स्पॅनिश कंपनी मेळून भारतांत 2031 मेरेन बांदतलीं. आमचें गोंय आत्मनिर्भर गोंय. विजीट सेकंड डेस्टिनेशन गोवा 23 एक्झिबिशनाचे ताळगांव कम्युनिटी हॉलांत उक्तावण. आत्मनिर्भर भारत सरकारी स्किमी कार्यावळीची म्हायती दिवपी हें मेगा एक्झिबिशन शेनवार 15 सप्टेंबर मेरेन आसतलें. सगळ्यांनी येवचें म्हूण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी खासदार तानावडेचो उलो. काही वर्सांनी भारत देश कसलीच गोष्ट इम्पोर्ट न करता भारतातून सगळे गोष्टी एक्सपोर्ट जातलो. आणि आम्ही जे आज जगातली 5वी नंबरचो इकॉनॉमिक आमचो राष्ट्र आसा ते आज आनी काही 1 वर्सा 1.5 वर्सांनी 3चेर पावतले. सगळ्या विद्यार्थ्यांक अपील आसा, तुम्ही एक विचार करून खंय तरी शिक्षण हे नोकऱ्या खातीर न्हय तर शिक्षणाची दारां जी तुमकां उगडी जाल्लीं आसात त्यो सगळ्यो गोष्टी तुम्ही सहज अश्योच करूं शकतात, परंतु तुम्ही लक्ष घालूंक जाय. त्या तुमच्यान आमी व्हॅल्यू एडिशन करून नोकरेपेक्षा नोकरेच्या म्हयन्यान जोडटले ते कदाचित 8 दिसांत आमी आपल्या धंद्यात जोडूंक शकतात. आयोजकांचे मनापासून अभिनंदन करता. गेली दुसरी फावट हे आज दक्षिण गोंयांत जालें, उत्तर गोंयांत जालें. कारण ही गोष्ट पुस्तकां वाचले म्हणून जायना. आज जे तुम्ही पळयतले ते प्रत्यक्ष पळयल्यानंतर तो एक अनुभव आमी फील करतात हा ही गोष्ट हांव करूंक शकता. वेगवेगळ्या भागा भितरल्यो केंद्रांतल्यो ज्यो स्किमी आसा, खादीच्यो स्किमी आसतल्यो किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसतले, ह्या संदर्भातल्यो तेंच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी हांगा दाखयल्ल्यो आसा. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान आमकां बरीचशी जी उदरगत जाल्ली आसा तें हांगा पळोवपाक मेळटा. आनी त्यामुळे एका दृश्टीन भुरग्यांक एक एज्युकेटीव अशें हें एक्झिबिशन आसा. आनी आज 13, 14 आनी 15 हे 3 दीस हें एक्झिबिशन जाता. तरी पण हातूंतल्यान टायम काडून हें पळयलें आसत जाल्यार बरेचशे गोश्टी तातूंतल्यान आमकां समजतले. हलाल फ्री चवथीचो गोंयकारांक उलो. चवथीक सामान घेतना हलाल प्रॉडक्टांचेर बहिश्कार घालात. हिंदू जनजागृती समितीचो उलो. हलालवाल्यांचो पयसो जामियात उलेमा हिंद सारकेल्या संघटनाक वता. हलाल प्रॉडक्ट घेवन हिंदूंनी असल्या संघटनाक कित्याक तेंको दिवचो काय म्हूण प्रस्न. गोंयकारांनी हलाल फ्री चवथ करची म्हूण हिंदू जनजागृती समिती फोंड्या मिडिया मुखार. या हलाल व्यवस्थेच्या माध्यमातून
भारतामध्ये अनेक कंपन्या ज्या हलाल सर्टिफाईड आहेत, या माध्यमातून आज आमच्या गणेशाला आम्ही जो प्रसाद देतो, ज्याचा या हलालशी आमचा हिंदूंचा कोणताही संबंध नाही, तर ही हलाल उत्पादनं आणि हलालचा नैवेद्य आमच्या श्री गणेशाला आम्ही का दाखवावा. आणि यामुळेच आम्ही समस्त हिंदूंना आवाहन करतो की आज गणेश चतुर्थीनिमित्त जी जी उत्पादनं आम्ही घरात आणतो, मग ते खाद्यपदार्थ असू दे किंवा अन्य सगळ्या वस्तू असू देत, तर ते कोणतंही उत्पादन हलाल उत्पादन असू नये. बांधवांनो, आज जी हलाल उत्पादनं देणाऱ्या ज्या संस्था आहेत, त्यामध्ये जमियत उलेमाए हिंद आहे. तर यासारख्या संस्था आज काय करत आहेत, तर आज भारतामध्ये 700पेक्षा अधिक आतंकवाद्यांच्या ज्या केसेस सुरू आहेत, तर या सर्वांना लिगल फंडिंग ही संघटना करत आहेत. या संघटनेचा वेळोवेळी आतंकवादाशी संबंध असल्याचं उघड झालं आहे. त्यामुळे अशा संघटनांवर भारतामध्ये बंदी घालावी आणि भारतामध्ये ही जी हलाल अर्थव्यवस्था आहे, तर ती बंद करावी. आणि केवळ या गणेश चतुर्थीपुरतंच नाही, तर संपूर्ण भारतामधून ह्या हलाल अर्थव्यवस्था बंद करावी, अशा प्रकारची मागणी आज या माध्यमातून आम्ही करत आहोत. गोवा प्रो लीग सर्तींत सेजा फुटबॉल अकादमीन वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक 3 गोलांनी धाडायले. धुळेर ग्राउंडार जाल्ल्या मॅचींत सेजाच्या वेलरॉयान 24व्या, जोशिवान 77व्या आणि ओंकारान 81व्या मिनटाक गोल मारले. ऑल रावंड खेळ करपी जोशिवाक मॅन ऑफ द मॅच मान फावो जालो. नॅशनल गेम्सां खातीर गोंयचो जम्बो ताफो. हँडबॉलांतय गोंयकार वांटेकार. हँडबॉल संघटना चले चलयांचे टिमीची तयारी करून घेता. मात फातोड्डे स्टेडियमांत खेळूंक एकूच सुवात आशिल्ल्यान एका टिमीची गेम चालू आसतना दुसऱ्या टिमीक बसचें पडटा. संघटना आपले तरेन धडपडटा. जमल्यार आउटडोर प्रॅक्टीसय घेतात. खासा रिपोर्ट. आमच्या हांगा आतां इंडोर एकूच स्टेडियम आशिल्लो आनी हांगा एकूच कोर्ट आशिल्ल्या कारणान आमी दोनी ज्यो टिमी आसात हांगा प्रॅक्टीस करतात. सो एक इंडिविज्युअल आसा, कितें जाता गर्ल्स जेन्ना प्रॅक्टीस मॅच खेळटात हांगा मॅच प्रॅक्टीस, तेन्ना बॉयजांक बसचें पडटा. और भायर आमी पासींग, थ्रोईंग, फेंट्स तशें घेतात. कितें जाता इंडिविज्युअल एक ग्रावंड जर आसा बरें आनी बरें भुरग्यांक बरें मेळटा खेळपाक. अशें ताका लागून आतां तरी आसतना पावस ना जाल्यार आमी भायर जो आमचो ग्रावंड आसा हांगा थंय ट्राय करतात की थंय मार्क करून थंय प्रॅक्टीस करतात. दिस थिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हें सारकें हँडबॉला लागून हो स्पेशली कोर्ट बांदलेलो आहा फॉर नॅशनल गेम्साक. आतां एरिया सारके आमगेले अप टू द स्पेसिफिकेशन आसा, कांयच प्रॉब्लम ना. आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चराची सारको अपडेट आहा ग्रावंड. प्रॅक्टीस आमची बरी चल्ल्या. वी हॅव स्टार्टेड प्रॅक्टीस फ्रॉम लास्ट जुलय ऑनवर्ड, 25th ऑनवर्ड. ऑलमोस्ट आमचे 50 days नॉन रेजिडेन्शियल कॅम्पाची प्रॅक्टीस जाल्या सारकी. आतां आनी आमचे रेजिडेन्शियल कॅम्प स्टार्ट जातलो फ्रॉम 22nd or 23rd ऑनवर्ड्स. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.